मागण्यो पुराय जायना जाल्यार सोमारच्यान बेमुजत संपार वतले अशी शिटकावणी बालरथच्या ड्रायव्हरांनी दिल्या। कांय म्हयन्या पयलीं आमी अशेच संपार गेल्ले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आमच्यो मागण्यो पुराय करतले म्हूण आश्वासन दिल्लें, पूण अजून मेरेन मुख्यमंत्र्यान कांयच हालचाल करूना असो आरोप बालरथच्या ड्रायव्हरांनी आरोप केला। मजगतीं ह्या प्रकाराक पुरायपणान असोसिएशनाचो सचीव जापसालदार आसा। आमच्यो भारताच्यो मागण्यो जायत्या वर्सांच्यान चालू आसा। सरान आतां म्हटलां अशें 16तल्यान आमी स्ट्रायक केल्लो, तेज्या उपरांतल्यान आमी कंटिन्युअस सरकारा कडेन फॉलोअप करता आनी आमच्या विशयाची मागणी आमी दवरता। आयज करता फाल्यां करता अशी आमी कितली वर्सांत गेली। फाटल्या मार्चान आमी स्ट्रायक करपाचो डिक्लेअर केल्लो, तेन्ना आमचो सीएमान आमकां मध्यस्थी केली आनी तुमगेले जे कितें डिमांड्स आसा ते आपूण एप्रील म्हयनो येता म्हटल्यार फुलफील करता आनी तुमकां सर्क्युलर इश्यू करता म्हटले। आयज जुलय चालू जालो। जुनान जेन्ना आमी एज्युकेशन डायरेक्टराक विचारपाक गेले, बाबा आमचे हे विशय सरान जे आश्वासन दिल्ले सीएमान ते कितें जालां, थंय पळोवंक वचत जाल्यार आमचे कांयच जावना। म्हणून आमी आतां परत 17 जुलयाच्यान स्ट्रायक करपाचो आमी केला। आमी ऑलरेडी 30 जुनाक एज्युकेशन डायरेक्टर, सीएमाक, चीफ सेक्रेटरीक, लेबर कमिशनराक, पुलिशेक, कलेक्टराक अशें आमी सगळ्यांक बरें पार्टी प्रेसिडेंट आसा हेजो रुलींग पार्टीचो तेकाय केला, ऑपोजिशन लिडराकूय आमी नोटीस दिल्ली आसा आमची स्ट्रायकाची। आनी 17 तारखेच्यान आमी स्ट्रायक करतलो हो आमी सामको निश्चय घेतलेलो आसा। आता म्हाका दिसता द एंटायर गोवा प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। सीएम इज नॉट डुईंग एनीथिंग म्हणून सगळ्यांक खबर आहा। व्हॉट इज द चीफ सेक्रेटरी डुईंग? 2016 सावन ही गोष्ट चलत आसा। चीफ सेक्रेटरीक तेमी लेटर बरयल्या। चीफ सेक्रेटरी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्ट्रायक। मंडे जी स्ट्रायक जावचे आसा 30 तारखेर तेमी तांकां लेटर दिल्ली चीफ सेक्रेटरीक। चीफ सेक्रेटरीन कांयच एक एक्शन कित्याक घेतलं ना? What are you trying to prove? तू इतली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर होल्डिंग द हायेस्ट पोझिशन ऑफ द ब्युरोक्रेसी। आज गव्हर्नमेंटाकडे हे 422 बस ड्रायव्हर आहा, 422 अटेंडंट्स आहा। 9,000 तांगे वाडोवपा जाय, 9,000 अटेंडंटाके वाडोवपा जाय। टोटल जाता 37.98 lakhs ड्रायव्हरांक पर मंथ, 37.98 lakhs अटेंडंट, 75.96 lakhs जाता म्हयन्याक। वर्साक जाता 9.5 कोटी। 9.5 कोटी जर तर वर्साचे बजेट सीएमाच्यान हेंक जरी तरी क्लियर करपाक जायना जाल्यार म्हाका दिसता आज द फ्युचर ऑफ द किड्स म्हणटात आमी, एनईपी म्हणटा, सगळे म्हणटा हो बजेट घालपा जावो आनी चीफ सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल। आज जरी तरी एड्युकेशन पॉलिसी आमी इम्प्लिमेंट करूं सोदता जाल्यार सेफ लॉजिस्टिक्स अँड सेफ ट्रान्सपोर्टेशन टू दी एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट इजंट इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट? अँड वाय इज द चीफ सेक्रेटरी क्वायट? तू 30 तारखेर इन्वर्ट केल्ली आहा लेटर, तू कोणाक रावता? परत असेंब्लीन उलोवपाक रावता? चीफ सेक्रेटरी नीड्स टू आन्सर दिस क्वेश्चन. All these problems are held. Chief Minister is holding on everybody's salary today and Chief Secretary is watching. Are you not responsible? You are holding the topmost bureaucracy. Why can't you call the Chief Minister and summon him to solve these issues of Goa? Because it is the safety of the children.